शिवोले शॉक लागून लायनमॅनाक आगताक मरण आयिल्ले। ह्या प्रकारात जे जबाबदार आसात तांचेर 24 वरां भितर कारवायेची शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या। जाल्यार शॉक लागून येवपी मरणांची चौकशी करपा खातीर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करतलो अशें मंत्र्यांचें म्हणणें। शिवोले खांब्यार लायटीचे काम करता आसतना वीज खात्याचो लायनमॅन कृष्णा पवार हांकां शॉक लागून आगताक मरण आयले। हाची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतल्या। फेसबुक पोस्टा वरवीं ताणें सांगला जो कोण ह्या घडणुकेक जबाबदार आसात ताचेर योग्य ती कारवाय जातली जाल्यार पवार हांच्या फॅमिलीची काळजी सरकार घेतले आनी नुकसाण भरपाई म्हण ताच्या घरकारणीक सरकारी नोकरी दितले अशें ढवळीकारान सांगले। शिवोले हांगा कृष्णा पवार ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें। तेची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतला आनी तेणी म्हटलं जो कोण हेका जबाबदार आसा हेच्या मरणाक तेजेर 24 वरां भितर खर कारवाय जातली। आनी जे अशे इन्सिडंट जाता शॉक लागून मरणां येता तेजेर एक हाय पावर्ड कमिटी बसयतले आनी हे हाय पावर्ड कमिटी असले जे इन्सिडंट जातात तेजेर इन्वेस्टिगेट करून जे कोण दोशी आसात तेंचेर खर कारवाय करतले। तुमकां खबर आहा काल कृष्णा पवार हो वीज खात्याचो लायनमॅन काम करतालो आपले ड्युटीचेर आनी ऑन ड्युटी ताका लायटीचो शॉक लागून आगताक मरण आयलें। सुदिनान फक्त हेंचेर शिटकावणीच हेंचेर खर कारवायेची शिटकावणीच दिवंक ना तर तेजी जी फामील आसा तेंची सगळी जतनाय म्हणटा ती सरकार घेतले आनी तेजी बायल आसा तेजी घरकान्न आसा ताका सरकारी नोकरी दिवपाचें आश्वासन सुदिनान दिलां। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुमित नार्वेकार।